सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीचा रचणारा एक कृपे सागोरा. ह्या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. आपल्या 100 वर्सांच्या जल्मादिसा संदर्भार अर्गामिसिता जस्टन क्रास्ता अर्गामिस आणि तसेच प्रत्येक ते सभा खातीर मीस दितात. आयवन सिल्विया आणि रेहा मुंतेरो मुंबई. डोरिक नोरोनाच्या आत्म्या मीस दितात. ग्लॅडिस नोरोना. आशा आणि पेडनेकरच्या आत्म्या मीस दितात. विलियम कॅब्राल. अँटनी आणि क्रिस्टिन रॉड्रिगसच्या आत्म्या मीस दितात. ग्रेगरी मुंतेरो. आज आसरांच्या निवासांक 2 पराशे जेवण दिला. सचिन मेनेजस बोंदेल हांणी आयच्या दिसा काजारी बेसांत शवाना हांच्या कडेन एकवटात. हांच्या खातीर आमी मागया. तशेंच हांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच आमची ते सवा आमी सम कर दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मगाच्या भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आम्हा सर्वांक जेजू आपण दिता हेरांक बरें करच्या विशयांत. सबार पोटी आमकां असले संदर्भ आमच्या चलत्या जिवितांत मेळटात. ल्हानशा संगतींनी आमी हेरांक बरें करूंक, हेरांक आदार दिवंक आमकां आपण आसा. सबार पोटी हो अवकाश आमी गळशिनातल्या खातीर, हो अवकाश ओगडायल्या खातीर बघया. आणि हांव पवित्र रितीन फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर सपातकां आमची वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपत्रदार दवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडात सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या भगिवन सुदान सोमका बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पराध लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकृत, सोमिया काकृत, क्रिस्ता काकृत, क्रिस्ता काकृत, सोमिया काकृत, सोमिया काकृत. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जानवाय आणि तुजो मोग नियाळून तुजी कुशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरान तशेंच करण्यान तुका मानता तशें करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजाको बच्चा पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो आज वा फाल्याण्या शाराक आमी वेतल्या. 1 वर्साभर आमी थंय रावतल्या आनी व्यापार करून दुडपून जैतल्या. अशें म्हणटल्यानो आयका. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडेंच काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दवरे बरें. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सुम्याचे कुशी वय जाल्यार आमी हे आनी ते करूंक वांसून उरतल्या. हाचे बदलाक
तुमी उलयतात हंकार आनी बडाय, तसले बडाय केदाळे वायट त्या पासत जो कोण आपणे करूंक जाय जाल्ले बरे खंयचे म्हूण जाणा आसून करनासतना रावता तो अपराधी जाता. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. श्लोक. आपण दुर्बळे म्हूण जाणा आसात ती सुभागी. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ते सुभागी. सकळ राष्ट्रानो ऐका, आख्या संवसाराच्या निवाशानो, तुम्ही ल्हानवड कुळीवंतानो, ग्रेस्त तसे गरीब लोकांनो, तुम्ही सगळ्यां चीत दिवन ऐका. श्लोक. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ते सुभागी. वाईट विघ्नाच्या वेळा दुस्मनाने कापडपणान म्हाका वेडो घाल्ल्या तेन्ना हांवें भियेजय कित्या. ते आपलो विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपण व्हडले आस्तिवंत म्हूण अहंकारान भरल्यात. श्लोक. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ते सुभागी. दुडवान आपली सडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचें मोल देवा फारीक करूंक कोणाच्यानी जायना. मरण चुकोवन कितलो दुडो दिल्यारय बेश्टें. पोंडाक वेतलो तो वेतलोच. श्लोक. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ते सुभागी. बुद्धवंतसो मूर्ख सोरोन सोमतात. आपली ग्रेसकाय दुसऱ्यांक सोडून चलतात हें तो जाणा. श्लोक. आपण दुर्बळे मन जाणा आसा ते सुभागी. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्फोर तुमचे सवय असो. तुमचे सोबय आसो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जो हांव जेसू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नावी देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडासूनय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवरलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हज्या विशांत प्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षेचो. देवाचे उतर हे. वकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सबार्सना विविध रितीन ह्या समाजीक कुमोक करतात. पूण थोडे फावटी आमी पळयता थोडे संघटन सांगाता येवन हेरांक कुमोक करचे आमी पळयता. जर तर आमच्याच आश्रयांत विद्यार्थी हांगासर येतात, तुमची वळख तांकां जाता वा वळख ती करून घेतात आनी उपरांत तुमकां जर तर एंटरटेनमेंट ते दितात आनी जर तर कितेंय कुमोक हांगासर आसा तर करूंक आसा तर जाल्यार ती कुमोक करतात. जर तर भायल्या
दृश्टीन समाजेंत आमी पळयलें तर जाल्यार विविध पंगडांनी वा विविध संस्थां मुखांतर हेरांक कुमोक करतात. जावं पुरो एक पंगड येवन नितळ आनी निर्मळ करूंक सार्वजनीक जाग्यार तो नितळ निर्मळ करूंक ते वावरतात. वा जावं पुरो एका दिसाचें रक्तदान शिबीर करतात. हेरांक एक वैद्यकीय चिकित्से खातीर गरज जाय जे असलें रगत हेरांक दान जावन दितात. तशेंच सबार संगती ह्या संवसारांत ह्या समाजेंत सबार जण जावं पुरो एक व्यक्ती जावन जावं पुरो एक पंगड जावन बरेंपण हेरांक करतात. आणि असलेंच घडीत जेजूच्या काळार घडल्लें आसा. जेजूच्या काळार बरें करण सबार जण आसले, पूण आयच्या सुवार्थेंत आमकां कळटा कितें म्हळ्यार जो हांव जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री तुज्या नांवान देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आड भरलें. बरें काम देवातावन आमकां पावस जाता. जर तर आमी बरें काम करता तर जाल्यार देव ती जाणवाय आमकां दिता. आमी बगार हेरांचें बरेंपण आशेवन हेरांक बरें जायचें म्हणल्यार उद्देशान आमी करता तर जाल्यार तसो प्रतिफळ देव आमकां सदांच दिवंक शकता. ते देखून जेजू जुआंक सांगता ताच्या शिसा लागीं जेजू जुआंक सांगता बरें काम करता आसतना तांकां आड येनाकात. तो आमचो विरोधी न्हय, बगार तो आमच्याच पाक्षेचो. ते देखून जेजूच्या काळार सैतानाचे वा देंवसराचे बळ ताची उपस्थिती ताची कारबारां सकड थोडे फावटी ते पातयल्ले आसात. कुडीची पिडा मतीची पिडा देंवसराच्या परिणाम वा देंवसराच्या कामांतावन असलो परिणाम म्हूण ते पातयेताले. असल्या देंवसर दवंडायच्या आसची एक वाट ताचे वर्ती आनी बलिश्ट नांव जाका देंवसारा काल जाता ते उपयोग करून तांकां दवंडावची पद्दती नियम आसले. जो असल्या एका मनशाक देखता की जेजूचें नांव वापरून तो देंवसाराक दवंडयतलो आनी तो जेजूचो पंगडाचो न्हय ताणें विंचून काडल्या पैकी एकलोय न्हय देखून ताका तशें करूंक तो आड व्हरता. जेजूचो मनोभाव विशाल मनोभाव जावन आसलो जो हांव काणी सांगात्यांक दुसऱ्याच घडये म्हज्या विशयांत अप्रचार करीत तरी तसलो कोणूच ना, कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पाक्षेचो. ते देखून आमकां हर एकल्यांक बरें काम करूंक जेजू आपणे दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी हेरांचें बरेंपण अपेक्षितांगे वा हेरांतय बरेंपण आमी पळयता आनी हेरांक बरेंपण आमी करता तर जाल्यार निजायकी आमी देवाच्या पाक्षेचे जेजूच्या पाक्षेचे जावन आसा. वायट कामां कोणा तावन येतात? देंवसरा तावन. वायट करणी वायट चिंतमां वायट उलोवणें हें सकड देंवसरा तावन येता. ते देखून आमी जें कितें चिंतावो जें कितें आमी उच्चारतावो जें कितें आमी करतावो ताचेर वंदन आसा जें बरें आनी वायट. वायट आनी बरें मदलें फरक आमी सोदून काडूंक सबार फावटी आमच्या जिवितांत चुकल्यावो. जर तर आमी बरें आनी वायट असो फरक सोदून काडूंक आमकां सोंप्या रितीन जाता तर जाल्यार आमी निजायकी जेजूची भुरगीं आनी जेजूच्या
पावलांनी जेजूच्या मेटांनी आमी चलतावो, कित्याक ती जनवाय देवातावन आमकां पावस जाता. ते देखून आमी केदाळय बरेंपण हेरांक करूंक जाय. केदाळा मनीस हेरा विशयांत बरें चिंता, हेरा विशयांत बरें करूंक प्रयत्न करता, हेरांक कुमोग करता, आसऱ्यांक आसरो नातल्यांक एक आसरो जावन आपणाचें जिवीत दिता तर जाल्यार विविध कामां निमती, जावं बरो समाजाच्या कामां निमती, जावं बरो धर्मीक कामां निमती एकामेकाक कुमोग करची, पिरगजीन जावं बरो वा हेर संघ संस्थेतावन कुमोग करचें तर जाल्यार निजायकी देवाचें अजरपण तांणी देखलां. आनी त्या अजरपणांत उजवाडाच्या वाटेन तीं येतात. ते देखून आमी हेरांक बरें करूंक जाय. जें कितें आमकां तांकी पुरतें जाता तें आमी करूंक जाय. केदाळा आमी हेरांक बरें अपेक्षितांव, ते दाळा देव आमचे सांगाता आसा आनी आमी ताच्या सांगाता जियोंक साध्य जाता. ते देखून आमकां हेरांक बरें करूंक, हेरांक बरें उलोवंक, हेरां विशयांत बरें उलोवंक तस्सो देव आमकां कृपा आनी कुमोग दिवन दी म्हण ह्या मिस्सच्या बलिदाना वेळार आमी हरएकली मागया. आमेन. C48. बेटी कानी कानी पापा पुण्यवानाचे भक्ती समर्पितावी कानिक मोगाचे कानिका संगी पेटयताचे आमचे स्वीकार करून पावन कर बेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमचे मोगासो रक्कासो तुका बेटोचे सर्गीच्या देण्याने बचिणी आमचे कृपा देची आमच्या जिणी मोगाचे. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या केवळ संघाचा दावांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं ससनाचे सुख आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तर महिमा वाकणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा.
तुकाचं सर्गे तुकाचं सर्वेस्पराचे नावे येतात का जय जय सर्गे तुकाचं सर्गे तुकाचं बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले श्री कुशेन कश्मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कादीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका अनुव्यांदीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas gut pergatuya तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन पुनर्ववे तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराचो सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेला आम सुमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ले समेस सांग तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर आमा समेस तुजी दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे मायेर संगती तिचो पती भगेवन सुजे भगेवन धर्मता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदाराची याचना मनात धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दीर्घे म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूर वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या अभावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या सुसनाक. आमेन. सोमयांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिणे संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळता. देवाचे शिणे संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळता. देवाचे शिणे संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे. आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. सोम्या तू म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. D47. तुझ्या मोगान बरो सोम्या कळसां देता. तुकास म्हाका देवोन जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजां देवून मागता. मागास तुका देवोन तुजे दयेक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजां देवून मागता. कुर्पेस लाभयता. सुकोन गेल्या शेण्या गोपाल पाटी घेता. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गींचे सुख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बसवणी वेगी शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आणि पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन.
ओसोनेयात क्रिस्तुच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांसळा तुझे दर्या वेळीर दोन्ही रुखाच्यो सोमेदे तुका करूंक आशिता. पागी मनशाचो सोमिया वयता सोलून तुझे संगी आयकूंक आशिता. कर म्हजो पाटला. सकाळींची भेटवणी येजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कामाने कष्ट आमच्या पदकाच्या पारीकपणा बसत आणि अल्तारेच्या बोपोई सक्रामेतान तुवें तुका कळना नासतना पेटोवच्या सुमेसी हृदय बसत भगवंत आमकां मरेच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मग्नाच्या अपसलेचे हृदय बसत आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या हृदय बसत हे सर हांव तुका भेटयता. स तुजे पासत येजूचा बोपोईत काळजा येजूचा देव काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्या मेळून स शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेसू तुजो भोव दैवीक काळजाचे सुसायन राग आमचा भगवंत पाप साहेबाक जातो ताका उसवाड गटायांनी बुसावान. म्हजो देवा म्हजो साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. ओड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलाय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलाय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलाय म्हूण. जशी बरी रात येयली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुजो व्हडा मना म्हज्या बदकाचा बारीकपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साचा आनी कश्टांचा आनी मरणाच्या पुण्या बसत मोक्षी म्हजी समेस बदका म्हज्या बदकाची काकूळ कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा बदकाक हांवें बडना सोमचा तुजो उपदेश सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हज्या बदकाची काकूळ कर. म्हाका बदक्या बक्षी पवर्तचे विधान सर्वेस्वरा देवा तू एकच देव आणि एका देवा ते एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबो करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता. ही सत जाता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यात. तूं फटायनाय वा फटून फडानाय. ह्या भवार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवर्षाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकाचे बक्षांनी आनी हेची न्यू उपरांत सस्नीक सुख जडयतले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें ते बसयल्या. ह्या बरवर्षान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासट हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या पासत म्हज्या पेल्ल्यांचोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरता अपारेमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकाची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सव सुप्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवा हांवें आत्मान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुखीतले म्हूण ती निचेव करता. आमेन. अमोरी सुमेचा बडव्या मरेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र मौली नमान बरे कृपेन भरलेले सुंद जे संगाता आश्रय मित तुझ देव
आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मग पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आपले सुम्याचे सकल तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते सांग. नमान बरे कृपेन भरलेले सुंदजे संगाता स्त्रेमित तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मग पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. आणि देव सोपूत मनीसलो आणि आमची मदेची येलो. नमान बरे कृपेन भरलेले सुंदजे संगाता स्त्रेमित तू सदैव आणि सदैव फळ कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मग पियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. भगवंती देवाचं मे आम बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया येसोम्या बडव्यान बरी कपाळ दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्ता मनुष्यपण घेतले आम्ही सणासल्याव त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवी सिंहपणाचा आनंदाक आम्ही फवशे तुझी कृपा आमचा अंतस्करणाने वोत मन मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या समय मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि स्थान सर्वदा आमेन. देवगल्या बडव्या म्हज्या रटण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या बेन म्हजे मधूस वाडाय म्हाका राग सांबाळसलय आमेन. जुबले वचे मागणे सर्गींचा बापा तुझा पुता जेसू क्रिस्ता आमचा भावातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमचा काळजान चलयलेलो सेवेचो देव तुझ्या सर्गींच्या रसाचा येण्या आमचो भगयात्रेक परत जागृत करू. तुझी कृपा आमकां थकानासतना स्वार्थाची बी पोषण करतली जावन रुपांतर करू. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असो संवसार खंडीत बरवशान मनुष्यकुळांनी सगळे सृष्टीते ते बी रुपांतर हाडू. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली तुजी महिमा सुस्ना परजळटली. जुबलेवाची कृपा बरवर्षाची यात्रिका जावन आसता आमचे थंय सर्गींचा दिव्या ते उंशी अथ्रेक नवो करू. तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमचो सर्वदाराचो आनंदाने समाधान पसारू. सुस्नाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमचा देवा तुका सदां काळ महिमाने ओगलाब जावं. मोगाळ पुत्रा सोफेन आमकां मरिये आशिर्वाद दिवा आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन नेवर आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.